लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. 22 सोत्रा वड 5 ते 10. धर्मदूतांनी सोम्यांक म्हणलें, आमचो बावाट वाडोय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांजवाच्या कोण्या इतलो तुमकां बावात आसत जाल्यार उमटोन वच आनी दोर्यांत रिगून पाळां सोद. अशें ह्या आमोरेच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी तें तुमचें आयकतले. तुमचे मोदें कोण एका मनशाक एक चाकर आसा म्हूण समजात. शेत कोसून व मेंढरां चोरून तो चाकर परत घरा येता तेन्ना, चल बेगीन आमी जेवणाक बोस अशें ताका दोनी म्हणटालो काय? हाचे बदलेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पी सर, पेंटाक कास मारून मेजाचें काम कर आनी मागीर तूं खा पी अशें तो म्हणचो ना काय? आपणें सांगलोलीं कामां चाकरान केल्लीं देखून दोनयांक चाकराचो उपकार आसतलो काय? तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलें केल्या उपरांत तुमी म्हणटात, चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी, आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळ्ळा. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.